दिल्ली स्फोटाक जबाबदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे नात अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली। हो ब्लास्ट कोणे केलो ताचो तपास सुरू आसा। आमच्यो तपास यंत्रणा ताचो सोद घेतात अशें सांगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्फोटात मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं। तशेंच स्फोटात मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 12चेर पावलो। तशेंच स्फोटाच्या 20 वरां उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालयान तपासाची सुत्रां NIA कडेन दिल्यात। दिल्ली स्फोटाक जबाबदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली। प्रधानमंत्री 2 दिसांच्या भूतान दौऱ्याचेर आसात। हो तांचो पूर्व नियोजित दौरो आसा। मजगतीं स्फोटा खातीर वापरिल्ल्या I-20 कारीचे CCTV फुटेज सामकार आयला। काळे मास्क घाल्लो एक मनीस मेट्रो स्टेशन पार्किंगांतल्यान भायर येवन कारीत बसतना हातून दिश्टी पडटा। ताची वळखूय पटल्या। डॉ. मोहम्मद उमर नवी अशें ताचें नांव जावन आसा। मोहम्मद मूळचो पुलवामाचो। पुलिसांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण उमरान स्वताक स्फोटकांनी उडयलो। काश्मीर पुलिशेन DNA चाचणी खातीर पुलवामांतल्यान ताची आवय आनी 2 भावांक ताब्यांत घेतल्या। मुळाव्या तपासा प्रमाण स्फोटात अमोनियम नायट्रेट, इंधन आनी एका डिटोनेटराचो वापर जाल्लो खंय। राजधानी दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाचे फाटभुंयेर गोंयानूय अलर्ट जारी केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। काल जो दिल्लीन जो ब्लास्ट जाला तांकां दुर्दैवी मृत्यू आयलो ताच्या बद्दल हांव संवेदना व्यक्त करता। आमचे होम मिनिस्टर त्या जाग्यार परिस्थिती येवन इन्स्पेक्शन केलें। हॉस्पिटलान वचून तांच्यांनी जे बरें ना ताची चवकशी केली। ताची सपोर्ट डिटेलान चवकशी होम मिनिस्ट्री मार्फत सुरू आसा। आतां तो कित्याक जालो कसो जालो ताजें जातलेंच, बट एज अ अलर्ट म्हणून जे ऑटोम स्टेटीक पुराय जाग्याचेर हो अलर्ट दवरलेलो आसा की सगळी कडेन इन्स्पेक्शन चॅकिंग हे रुटीनली हे जायत आसा। आनी प्रिकॉशनरी मेजर्स हे स्टेटींतल्या एज अ लॉ एंड ऑर्डर म्हणून आमी घेता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।